हालेलुया. चल या वडा संतोषान. प्रेज द लॉर्ड. तर बापाच्या घरांत कितें आसा? संतोष आसा. आसा सगळीं संतोषान वचपाक तयार? ओ एक एकली वयतली? हां, जेजू बापाच्या घरा गेला आमकां संतोष दिवच्याक. हो संतोष आमकां दर एक एकल्याक आयज रावता. आमच्या भावांक जाणें बरे भाशेन वाजोवन आमकां आयज संतोषान बोल्ली देखून व्हडल्यान ताळयान ताका देवाक आर्गां दिवया. आयज हो संतोष आयज आमी बगूंक आयल्या. तर हो संतोष आमी परगट करूंक देवान आपल्या ल्हानाक आनी आमच्या असल्या किरकोळांक देवाचे गूट, देवाच्या राज्याचे गूट उक्ते करूंक देवान फावो केल्ले पासत देवाक आमी दिनवासुया. आनी हांव मागतलो आसलो तुमी ह्या वेळार एक हात तुमचो उजवो हात उबारूंक, जे वरवीं फावो ते वरवीं हे गूट हांवें देवाच्या नांवान देवाचे पदवेन परगट करून तुमचो एक हात आमचेर हे ल्हानाचेर तुमी उबारचो. आनी जे भाशेन देवान आपल्या पवित्र पुस्तकांत म्हणलेलें आसा रोमकारांक 14:17 कित्याक देवाचें राज आमच्या जिवितांत खाणा पिणाचेर दवरलेलें ना, पवित्र आत्म्याच्या देण्यान देवाक मानता तें करून आनी सगळे मदें शांती सांबाळून आनी कुशलकाय शिंपडावन की देवाचें राज आमच्या जिवितांत वाडटा आनी चोडटा. तर हें देवाचें राज आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत चोडोंक आनी देवाच्या राज्यांत आमी पावोंक सगळीं मेथ्युवाचो 16वी वळ जी आसा आमच्या तोंडांतल्यान आमी उच्चारुया आनी म्हणुया देवाच्या, सगळीं व्हडल्यान म्हणुया देवाच्या राजाचे नेमां पोरमोणे जिवंक आनी देवाक मानता तें करूंक जावं दी म्हज्या व्हडांतलो व्हडलो हुस्को आनी ह्यो सगल्यो वस्तू आमकां देव दितलो. आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बसुया. म्हजे पासत मागले पासत देवाक आर्गां. एक गोराबो आसलो. ते घरांत सासूमाय आनी सून रावताली आनी तिचो पोती परदेसांत आसलो. सासूमाय आनी सून बरे भाशेन एकामेका लागीं उलयताली, मोगान जियेताली. पूण तांच्या घरांत एक पॅरट आसलो, एक कीर आसलो. आनी तो कीर उलयतालो. जाणा थोड्याच्या घरांनी कीर आसात न्हू, पॅरट आसात, ते उलयतात. तसोच तोवूय कीर उलोवपाक लागतालो. आनी ताच्या तोंडांतल्यान अशीं उतरां भायर सोदतालीं खंय. सासूमाय मेल्या पुरो, सासूमाय मेल्या पुरो, सासूमाय मेल्या पुरो. हें आयकून सासूमायक बरें भोगतलें, संतोश येतलो, कुशालकाय येतली. ती आयकून बेजार जाताली आनी सोंसूंक जायना जावन कोणाचो तरी आदार मागतली म्हूण ती इगोर्जेंत वेता आनी पादविकाराक मेळटा. पादविकारांक काय बरी शांतीन जियेताली. आमच्या घरांत सगळें बरें चलता, पूण हो म्हजो कीर इतलो तेंप हांवें ताका सांबाळून दवरलो, म्हाका शिराप घालता, कितें करचें? पादविकारान विचारलें, खंय तुज्या घरांत कोण कोण आसा? हांव आनी म्हजी सून, म्हजो पूत भायल्या देसांत आसा. तुमच्या मदें फादर आमच्या मदें एकदम बरें चलता. म्हजी सून काय बरी म्हाका कोत्ता, बरी तरेन गोड गोड उतरांनी ती उलयता. आमच्या दोगांचें बरें चलता, एकदम बरे भाशेन आमी जियेता. फादरा लागीं आनीक एक कीर आसलो खंय. आनी फादरान म्हणलें, खंय तुज्या किराक शिकोवपाक हांव म्हजो कीर धाडटा. म्हजो कीर आसा तो तुज्या किरा लागीं पांजऱ्या लागीं दवर आनी म्हजो कीर कितें शिकोवपाक जाय तो तुज्या किराक शिकयतलो. आनीक हाडून खंय ते पांजरे आपल्या किराच्या बोगलेक दवरलें.
आतां तो कीर अशें म्हणूंक लागलो, सासूमाय मेल्या पुरो, सासूमाय मेल्या पुरो. आनी पादविगराचो कीर म्हणटा, दयाल बापा आमचे मागणे तूं आयक, दयाल बापा आमचे मागणे तूं आयक, हानी आमचे बापा काकूटुको, हानी आमचे बापा काकूटुको. सासूमाय मेल्या पुरो, सासूमाय मेल्या पुरो, सासूमाय मेल्या पुरो. फादराचो कीर, दयाल बापा आमचे मागणे तूं आयक, दयाल बापा आमचे मागणे तूं आयक, हानी आमचे बापा काकूटुको मागता जेजूच्या नांवान. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कितें मागणें कोत्तालें, कितें चलतालें? हो फादराचो कीर कसलें मागणें कोत्तालो? आं, दयाल बापा आमचे मागणें तूं आयक. हो कसलें मागणें कोत्तालो? शिराप सोडटालो. जाल्यार हो कीर शिराप कित्याक लागून असो सोडटालो? कोणें शिकयलो ताका? हे भाशेन शिराप सोडपाक कोणें शिकयलो ताका? ओके, देवाचे गूट आमकां ल्हानाक उक्ते केल्यात म्हूण शेवटाक चलता चलता आमकां ताचो जबाबूय मेवतलो. प्रेज द लॉर्ड. तर आयज आमी नदर मारुया, ह्या सुर्गीच्या राज्यांत कोण भितर सोदतली? सासूमाय समज दोगांय मेली जाल्यार सासूमाय भितर सोदतली ओ सून भितर सोदतली? ताचो जबाब आमकां शेवटाक घडये मेळटलो. आतां कोणाक मेळ्ळा जाल्यार दिवं येता. प्रेज द लॉर्ड. तर ह्या वेळार आमी नदर मारुया, ताचो जबाब शेवटाक आसतलो. पूण ते पयलीं आमी आतां नदर मारुया जुवांचो हावेसर 4 17वी ओळ, जॉन 4:17. म्हणटच जी कोण कितें सारकें तें जाणोत आनीक तरी तें करिनात ताका गुन्यांव आसा वो ना? कितें म्हणलां? म्हाका पळय नाका, तुवें कितें म्हणलां? दिसती पडटा सगल्यांक? सारकें तें करिनात, जाणात ती, पूण सारकें तें करिनात ताका गुन्यांव आसा. जायते वस्तू आमी जाणात, आख्खेंच पवित्र पुस्तक आमी जाणात. जायते जाण बायहाट करून सगल्यो भासावणी उलयतात, शिकल्यांत, बरी खबर, बरी बरी वस्त ती. आनी इतलें जाणात आसतना आमी तें करिनात जाल्यार आमकां गुन्यांव आसतलो. गुन्यांव आसा न्हू? म्हणटच आमी जेन्ना जें कितें सारकें तें जाणात आसतना आमी करिनात तेन्ना आमकां गुन्यांव आसतलोच. कित्याक देवाचें उतर सांगता आमी एकामेकाचो मोग करचो, आनी हांव तर मोग करिना गुन्यांव आसतलोच. एकामेकाक आमी बक्षिचें, आनी हांव तर बक्षूंक तयार ना. हांव जाणा बक्षूंक जाय म्हूण, आनी आमी तर जबाब दिता हांव कितले फावटी बक्षुचें? 70 फावटी 7 बक्षुचें. पूण हांव एक फावटी तरी बक्षूंक तयार आसा काय? आनी हें तर हांव करिना, हें तर हांव करिना, म्हाका गुन्यांव आसा. हांव गुन्यांवकारी जातलो आनी गुन्यांवकार्याक कास्त फावो जातली. प्रेज द लॉर्ड. तर हें उतर आमी म्हणुया, म्हणटच हांव कितें सारकें तें जाणा आनी तरूय तें करिना तेन्ना हांव गुन्यांवकारी जावन आसा. आमकां गुन्यांवकारी जावंक जाय म्हणटच जें कितें जाणात तें आमच्या जिवितांत आमी करूंक वावुरया आनी पाळुया. प्रेज द लॉर्ड. तो लुकाचो 12 47 47 वळ. आपल्या दोनयांची खुशी कितें तें जाणा जावनूय ती पाळूंक तयारी पुरेन करूंक ना. तसल्या चाकरांक खूब फोट्यांचो मार पडटलो. आमच्या दोनयांची खुशी कितें ती आमी जाणाव.
सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या वतम्यान, सगळ्या तुज्या बळान, सगळ्या तुज्या शक्तीन दुनियांत देवाचो मोग करचो. जसो तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. ही हांव जाणा, हे म्हज्या दुनियाची खुशी, ही ताची खुशी. पूण ती जाणा जावनूय ती हांव पाळूंक तयारी पुरेन करिना, तजवीज पुरेन करिना, ट्राय करिना पाळूंक, जाल्यार असल्या चाकरांक खूब फट्ट्यांचो मार पडटलो. असलो मार आमकां फावो काय? दिसता तुमकां असलो मार आमकां फावो? आमी केन्ना तरी ही देवाची खुशी पाळूंक तयारी तरी कोत्ता काय? आमची खुशी दाखयता तरी काय? जण एकल्यान आपल्या जिविताचेर नदर मारची आनी आपल्या वतस्कोनांत हात घालून विचार करचो. जें देवाचें उतर हांव म्हज्या जिवितांत आयकोतां आनी पाळटां काय, तेन्ना तुज्या जिविताची नवसुंडी आनी बदल्ली जावंक तुका वाटो उक्त्यो जातली. प्रेज द लॉर्ड. जॅकब 2:8-9. तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुज्या पेल्याचो कर. ही देवाची खोशी. आख्खेच पवित्र पुस्तकांत 1000 फावटी तरी आमकां मेवतले तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुज्या पेल्याचो कर. आख्खेच पवित्र पुस्तक देवाच्या मोगान भरलेलें आसा. देवाच्या मोगाचे घूट तुवें आमकां मेळटा ते उक्ते कोत्तात. पूण हांव तें उतर म्हज्या जिवितांत लायतां आनी पाळटां काय? तेन्नाच की हांव ह्या पवित्र पुस्तकांत जें बरयल्लें आसा तें म्हज्या जिवितांत खरें जावंक पावतलें. हें पुस्तक केन्नाच फट उलोवचें ना, तातूंत जिवीत आसा. पण तें जिवीत जर म्हाका मेवतलें जाल्यार हें बरयल्लें आसा ती हांवें म्हज्या जिवितांत लावंक जाय. एक मनीस आसलो खंय आनी तो मनीस व्हडले साबावाचे फॅक्टरीचो धोनी आसलो आनी ताचेच बराबर आनीक एकटो मनीस आसलो. हे दोगूय एकाच बराबर शिकताले, वाडोन व्हडले जाले आनी एकटो व्हडलो धोनी जालो, फॅक्टरीचो धोनी जालो. आनी दुसरो आसलो तो देवाचें उतर पुरगुट्टालो. एका दिसाक ते दोगूय भेटले, इश्ट कशे जायते वर्सांचे, आनी म्हणूंक लागले, हांवें आयकलां तूं एक व्हडलो धोनी जाला म्हूण एके फॅक्टरीचो. आनी ताणें म्हणलें, वय हांवें आयकलां तूं जायतें देवाचें उतर बी पुरगुट्टा हे गांवांत ते गांवांत वचून. आयकोन बरें दिसता रे. पूण एक सांग म्हाका, तूं इतलें देवाचें उतर पुरगोट कोत्ताय, जायते गांवांनी गांवांनी भोंवताय, पूण कसलो फायदो तुवें इतलें पुरगोट करून? वो लोक आसा पळय तो तसोच आसा मरे. नेणारपणानूय जियेता, पातकानूय जियेता, पोजडपणान जियेता. इतलें देवाचें उतर जें बरें हातून बरयल्लें आसा तें पुरगोट करून तुजो कसलो फायदो? बेश्टोच तूं वेळ तुजो विबाड कोत्ताय. आनी तेन्ना ह्या मनशान आपल्या इश्टाक जबाब दिलो, हांवेंनूय आयकलां तुजे फॅक्टरी चलता साबांवाची आनी बरे बरे साबांव तुजे फॅक्टरींतल्यान भायर सरोन ते बाजारांत विकतात. पूण पळय रे, भायल्यान सगलो लोक कितलो मेळेपणान कपडे मेळे, ताचे आंग मेळे, सगळेंच मेळेपणान ते जियेतात, भोंवतात. कसलो फायदो तुवें इतले बरे बरे व्हडले व्हडले साबांव तयार करून इतलें मेळेपण आसा जाल्यार? तो जाका जबाब दिवंक लागलो खंय, आरे पिशा म्हज्या इश्टा, हांवें म्हज्या फॅक्टरींतल्यान इतले बरे साबांव तयार केल्यात, बाजारांत ते विक्रेक आसात, पूण ताणें ते घेवन ते आपल्या कुडीक आपल्या रोपाक ते लावून नितळ जावंक नाका आसलें. तेन्ना ह्या इश्टान ताका म्हणलें, सारकें सांगलें तुजें, सारकें तुजें साबांव तुवें सगळ्याक पुरगोट केल्या, सगळ्याक विकतात, मेळटात, पूण ताणें तें लावंक जाय आसलें. तेच भाशेन जें कितें हांव हांगासान देवाचें उतर पुरगोट कोत्तां तें जण एक एकल्यान आयकून आपल्या जिवितांत लावून आपलें जिवीत नितळ करूंक नाका आसलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. भावां भयणांनो, हें देवाचें उतर जावन आसा एक वसलो साबांव जें फकत भायले आंग, भायले कपडे
वो सगळे बायल्यानूच नितळ करिना, ते देवाच्या उतराचो साबाव आमचे भितरले वतस्कोण आमचे काळीज नितळ करून आमकां पवित्र करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पूण जे आमच्या भितर काळजांत आमी लायलें जाल्यार आमी नितळ जातलीं. पूण जायते फावटी तें उतर तो साबाव आमकां आमी लायना, ती सगळीं मेळेपणान भोंवतात, पजोडपणान भोंवतात, फटींगपणान जियेतात, ती लॉस घेतात, हें तें घेतात. तांकां हें देवाचें उतर पडोंक जाय आसलें. आयज ती येवपाक जाय आसली स्वातीर, तो येवपाक जाय आसलो, ताका सारकें लागतालें आसलें. आमी जो साबाव दिला तो व्हरोन दुसऱ्यांक लायतात. सारकें उलयात आं, उलयल्यार तुमकांय तो लागतलो. आमकां लायनात. म्हजो चिकोल खंय आसा, म्हाका खंय चिकोल आसा ते आमी जायते फावटी पळयनात. दुसऱ्याचो चिकोल खंय आसा ते आमी पळोवंक आमचे दोळे व्हडले कोत्तात. दिसती पडना बरी आनीक व्हंकलां घालतात आनी तांचो चिकोल सोदूंक भोंवतात. जेजू कित्याक म्हणटा, तुज्या दोळ्यांत आसा ती व्हडली पाटी आसा ती काडून उडय, मागीर दुसऱ्यांच्या दोळ्यांतलें कुस्कूट तुका दिसती पडटलें. आयज आमी दुसऱ्यांच्या दोळ्यांत किस्किटां आसात, कोणाच्या जिवितांत कितें वांकडें तिकडें चलता तें पळोवंक आमी दीस रात वावुरतात. आनी आमच्या दोळ्यांत, आमच्या काळजांत, आमच्या तकलेंत, मनांत कितें आसा ताचेर आमी नदर मारिनात. देखून आयज वेळ आसा, हातूंत जे साबाव आसात ते कितले म्हारग जाणा, कितले म्हारग पडटले. तेचे साबाव फॅक्टरीन विकतात ते जायते म्हारग. थोडे आतां फॉरेनाचे बायले बी साबाव धाडटात, तेन्ना आमी ते घुसघुशीत घेता. आमकां फॉरेनाचे बायले साबाव आयल्यात म्हणटात. एक एक फावटी जायते फावटी ते आलमारीन पॅक करून दवरता, उजार पासून करिना, कित्याक ताका बरो वास येता. थिंगा तरी आसून एकदां जातलो म्हूण, कित्याक ते चडशे मेळनात. ह्यो साबाव दोर जाग्यांचेर आसा. आनी जे सुवातेर साबाव मेवता ते सुवातेर हांव वेतलो, म्हाका लागता ते सुवातेर हांव लायतलो आनी हांव नितळ जातलो. दोर एकल्याच्या हातान आसा. आमी एका ताका साबाव लावचे सुवातेर जोण एकल्याक लावुया तो साबाव आनी जोण एकलो नितळ निर्मळ जावुया. आनी तेन्ना तुजे जिविताची वाड जातली. जें कितें भितर दुयेंस आसा, त्रास आसा, वायट आसा तें नितळ जातलें. साबाव आमकां नितळ करता. जेन्ना आमी साबाव लायनासतना उदक न्हांवलें आनी तें बरें घांसूना, खंय ऑयल लागलें आसा, पेंट लागलो आसा, चिकोल आहा, तो तशी उरतलो, उरपाना. आनी तो उरोन 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 मागीर थंय गाये पडटले, खर्जतलें आंग, पुळयो येतले, नाका जाल्लें कितें येतलें आनी दोतोराशी वयतलीं. दोतोरूय पयशे ती हातलो. आनी हे वरवीं आमची कुडीची आमी वाट लायतली. हांव हेच भाशेन आमच्याय भितर जायतो कडेन चिकोल आसतलो, मेळेपण खोटेपण आसतलें. जोण एकल्याक खबर आसा ती जोण एकल्यान खंय खंय चिकोल आसा तो साबाव लायचो आनी आपलो चिकोल काडून नितळ जावचें. देव तुजे बायल्या आंग वस्त्र पळयचो ना. हांवें काय बरें सारकें ब्युटी क्वीन दिसता, ब्युटी पार्लरान वचून बरें 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 कितें कितें केलां सगळें आनी पळोवपाक पासून बरें दिसता. आमी म्हणटलीं हांव आयज काय बरें दिसता, कितें केलां गो, आयज सारकें हिरो दिसता, हिरोईन दिसता अशें म्हणटलीं. पूण देव हें कांयच पळयचो ना. देव तुजें काळीज पळयतलो. तुजें काळीज कितलें नितळ आसा. जेन्ना तुजें काळीज नितळ आसतलें, तुज्या काळजांत खुशालकाय, संतोश येतलो. जायते फावटी आमच्या मुक्कामळाचेर संतोश दिसना. वयताय आमी तोंड काळें करून मागीर म्हणटा बाय कितें जालें गो आयज, सगळें तोंडाचें काळो. भायल्यांक उजवाड जायतो आहा, व्हडल्यो व्हडल्यो लायटी लायिल्ले आसात, व्हडलो सुर्या वयरसान वतान दिसती पडटा, पूण म्हज्या तोंडाचेर सगळो काळोख आसा. कारण म्हजे भितर काळजांत काळोख पडला. काळजांत चिकोल उरोन 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 गाये पडल्यात. कितलीं वर्सां जालीं घडये हांव न्हांवोंक ना, भितरल्यान न्हांवोंक ना, भायल्यान न्हांवलां. असलोच एक म्हाका चिकोल आसलो. हांव न्हांवतालों, सदांच न्हांवतालों, मेवता तेन्ना न्हांवतालों. पूण एका दिसाक म्हाका देवाचें उतर आयलें अशें आनीक उगडास जालो. 40 वर्सां आदीं हांव जेन्ना 20 वर्सांचो तरणाटो आसलो तेन्नाचो म्हाका उगडास जालो. जेन्ना हांव साबाव लायता म्हाका खंय लावपाक जाय.
आनी पळयत जाल्यार एका म्हज्या इश्टाक हांवें जायतें बरेंपण केल्लें, ताचें काजार करपाक हांव जायतो वावुरलो, आनी एके भाशेन म्हणूं येता हांव तेन्ना वावुरलो देखून तेंचें काजार जालें तें, कित्याक ताचेर सगळी आड आसलेली, आनी आड आसली देखून म्हाका ताका आदार दिवन शी तांचो एकवट करून सो म्हाका दिसलो. आनी म्हजे 20 वर्सांचे पिरायेर हांव तरणाटो, तितली घोडी वळख बडोवक ना देवाच्या उतराची, पूण एक भाशेन भितरल्यान हुस्को जातालो, ती इतली मोगान जियेतात आनी तें म्हाकाय पळोवंक बरें दिसनासलें, तांचो दुस्फोट जाता तो पळोवन. म्हजे लागीं असलो जाता ते भाशेन तांकां आदार करून काजार केली, आनी काजार करून देवाची बेसांवांनी ती भरली, तांची भुरगीं बाळां जालीं, आनी तांची परिस्थिती इतली वयर सरली, बरी भायर पडदेसांत वचोन ती देवाच्या आदारान भरपूर वयर सरली. देवाक आर्गां तांचे पासून. आयज तांची सगळी फामील जी पयस आसली ती धांवन ताका वेंगयता, धांवन ताचेशी वयता, कित्याक तो एक व्हडलो मनीस पयशांच्या संवसारे नदरेन तो व्हड जाला. पूण जेन्ना म्हाका जो म्हजे भोगले केन्नाय दिश्टी पडलो जाल्यार एक बरे भाशेन उतर एक जाप करपाक घोडे विसोत्तालो, कुदतालो जाप, पूण त्या मोगान न्हय, तो मोग असलो दिसनासलो. आनी त्या वेळार म्हाकाच म्हजेच भितर एक कांटो दूख कशी जाताली, इतलें केलें आसतना आयज हो भाव व्हडलो जाला खरो, पूण फावो तो भाशेन एक आस्तें उतर मेळ्ळो ना, आनी म्हाका खबर नासली हांव कितें कोत्तालो तें. पूण जेन्ना म्हाका ह्या उतराचो उगडास आयलो, हांव कितें करूंक जाय तें म्हाका तो उगडास आयलो, आनी म्हणलें हे भावाक हांव बक्षितलो, एक बरें कुमसार करतलो. 40 वर्सांचें हें खोत म्हज्या भितर उरलेलें अपमानाचें खोत, ताणें अपमान करूंक ना म्हाका, ताणें वायट उलोवंक ना, पूण तो बरे भाशेन उलयना, हांवें इतलें ताचेर उपकार केल्ले, इतलें वायट केल्लें बरें केल्लें, तें म्हाका बरे भाशेन तो पत्त्या दिवंक ना म्हूण हांव म्हाकाच अपमानीत कोत्तालो. हे अपमानाचे गुन्यांव, अपमानाचे पातक हांवें म्हजेर 40 वर्सां पर्यान तो चिकोल घेवन रावतालो. आनी हेकाच लागून घडये म्हाका जायते फावटी वांगडे तिकडे येताले मनांत, फुडें राग येतालो, कितें कितें घडटालें. आनी जे दिसाक हें कुमसार हांवें सगळें सोडून दिलो, साबांव लायलो, म्हजें जिवीतूच एक नवें जालें आनी म्हाका सुटका मेवली 40 वर्सां उपरांत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. असलें कितें आमच्या जिवितांत घडी आसा जाल्यार तो साबांव आमकां नितळ कोत्तलो. प्रेज द लॉर्ड. हो पवित्र पुस्तकांत दिल्लो देवाच्या राजाचो मुखेल कायदो तुमी सांबाळशात जाल्यार तुमी बरें कोत्तात. हो कायदो सांबाळटात जाल्यार हो सांबाळूंक दर एकल्याच्या हातान दिल्लो आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. फुडें आमी पळोवया 9 वळीचेर. पूण तुमी मनशाक तोंडा पोरमणे लेखतात जाल्यार तुमी पाप कोत्तात आनी तुमकां गुन्यांव आसा म्हूण समर्थ निर्णय दिता. ही जावन आसा समर्थ. ह्या पुस्तकांत आख्खी समर्थ बरयलेली आसा आनी ही समर्थ आमकां निर्णय दितली की तूं गुन्यांव कोत्ता म्हूण. आनी म्हाका हे समर्थेन निर्णय दिलो, हांव अपमान घेवन गुन्यांव कोत्तालो, म्हाकाच गुन्यांवकारी थारायतलो. जायते फावटी आमी असलेच गुन्यांव आमचेर थारायले आसात. कशे दुसरे घडी आमकां गुन्यांवकारी करिनात. हांवें तें वायट केलां, म्हाका वायट केलां, हांवें म्हाकाच वायट केलां, हांव असो ही उतरां हांव म्हाकाच गुन्यांवकारी करून उडयतां. आनी असल्या गुन्यांव करून म्हजे काळजाक हांव तोपून उडयतां. म्हजेंच काळीज हांव तोपतां, घायल कोत्तां आनी म्हज्या काळजांत गाये पडटात. संतोश विबाडून वेता, शांतीचो नाश जाता, कुशलकाय आसना. कोणें केल्या? हांवूच कोत्तां. म्हज्या जिवितांत हांव फावो ते परी ही समर्थ पाळूंक चुकतां तेन्ना म्हजें जिवीत पाड आनी पाड जायत वेता. प्रेज द लॉर्ड. तर फुडें नदर मारुया. जॅकॉब 1:22-23. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोव नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात आनी तुमचें जिवीत मांडून व्हरात.
आमी आयकोता देवाचें उतर. खंय मिसाक गेली थंय शर्मावें केलें बरें दिसलें. फादरान आयज काय बरो शर्माव सांगलो. खंय रितीरांत कोणें ब्रदरान सिस्टरीन सांगलें बरें दिसलें. आमी आयकोता पूण म्हणलां थिंगा देवाचे उतरां पोरमोणें चलात. आयकल्यार पुरो न्हय. जायते आमी आयकोता पूण देवाच्या उतरां पोरमोणें हांव चलतां काय. तुजे जिवितांत बरेंपण येतलें. तुज्या जिवितांत मिलाग्र्यो जातल्यो. तुज्या जिवितांत विस्मितां जातलीं जाल्यार सायबीण मायन म्हणलें काना गांवांत तो सांगता तितलें करात. आनी ताणें कितें सांगलें, जे घरांत जी वस्त उणी आसली, सोरो उणी आसलो, ताणें म्हणलें ही दोणां उदकान भरात. आनी सायबीण माय म्हणटा तो सांगता तें करात. आनी ताणें ती उदकान दोणां भरलीं. देवान आशिर्वाद घालून थंय मिलार घडली. आमच्याय जिवितांत आमच्याय घराब्यांत जायतें उणी आसतलें. घोडी आमच्या भुरग्यां सवें उणी आसतलें. घोडी गिरेस्काय उणी आसतली. घोडी भलायकी उणी आसतली. जाल्यार सायबीण मायचें उतर जें सांगणें आमी मनांत दवरयात. तो सांगता, जेजू सांगता तितलें करात. आनी जेजू ह्या पुस्तकांत आमकां सगळें सांगता, दाखयता. म्हणटच देवाच्या उतरां पोरमोणें चलात. ह्या उतरां पोरमोणें आमचें जिवीत चलोवया आनी तेन्ना आमची वाट नितळ निर्मळ जावंक पावतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 23वी वड. जी कोण उतर आयकोतात पूण ते पाळिनात ती आपलेंच तोंड एका आरशांत पळयतल्या मनशा सारकें. आयकोतात आमी पूण जेन्ना आमी आरशांत कित्याक पळयतात. आयज सगळीं आरशांत पळोवन येयलीं आसतलीं. आमच्या टॉयलेटांत आमच्या बाथरुमांत घोडी आरशे आसात थोडेच. आमचे हितून एकूच आसा आनी कोण सकाळीं वरजतालो हिंगा एकू आसा आनी आमची तोंड जायते आहाय म्हणून कितें कोण चोयतली काय म्हणून तिंगा लायनी रावंक पडटा एक एक फावटी आरशांत पळयतलो जाल्यार. आमची घोडी हांगा आसतली कितें भाशेन पूण सगळीं ट्राय करतात आरशांत पळोवपाक न्हू. पळय न्हय. थोडीं घरा लागीं पळोवन आयल्यात कितें तरी थोड्यांच्या बॅगान आसतलें धाकटें आनी ते आरशांत पळोवन खंय कितें मेकअप गेला आनी कितें वाल्लां बाल्लां दवरलां तें सगळें चॅकअप करून मागीर आमी कुशलकायेन भायर सरता. आरशांत तिंगा लागलेलें आहा होत. तें आरशांत पळयलां आमी हिंगा म्हाका होत लागलें आहा दिसता. अशी वयतली कितें करतली. ती पुसतली काडटली आनी कितें आल्लां दवरलां तें निटायेर घालतली. हो जावन आसा आरसो आमचें रूप आमी पळोवंक. आरसो म्हणल्यार म्हाका एक घडणीचो उगडो आशिल्लो. एक घोव आनी एक बायल आसली. आनी जेन्ना ती घोव बायलां एका रानांत पयसुल्ल्या गांवांत रावतालीं. अशीं शारांत न्हय तांचें काम. आनी घोव खंय सदांच दिसाचो काम करूंक रानांत वयतालो. जळोव लांकडां कातरून घरा येतालो. आनी एका दिसा खंय ताका एक बरें चकचकीत कितें मेळ्ळें आनी ताणें चकचकीत म्हणलें घातलें बोल्सांत. हांव घरा वचोन म्हजे बायलेक दाखयतलो बरें चकचकीत म्हाका मेळ्ळां म्हणून. आनी जेन्ना तो घरा आयलो आनी घरा येतूच कांसार जावन येयल्लो. थकलेलो आसतो काम करून आमी थकतात न्हू. आनी तो थकलेलो असो बायले सांगताक जेवलो न्हिदलो आनी परतून सकाळीं वेळ जालो परतून कामाक वचपाचो. तो कामाक गेलो. सकाळीं बायल उठली आनी घोवाचे कालचे कपडे रोप आसलो तो उमळपाक लागली. तेन्ना हातींनी ती उमळटाली. थिंगा आनी कांय नासलें मशीन नासलीं. उमळटा कितें लागल्यार वयर काडून पळयल्यार ती पळयता. आतां म्हाका समजलें वो कामाक सावन इतलो वेळ करून सांजचो रातचो कित्याक पावतालें. ताका हें मेवलां आतां न्हू. ताका हें मेवलां. ताका येवन दी दाखयता ताका हांव. आनी हें म्हणून ती बायल रागान फुलता
आनी ताचे कपडे आसले ते ती आतां रागान बोट्टा ताका येवं दी ताका येवं दी ताका येवं दी ताका येवं दी ताका येवन दाखयता हांव आसतना ताका आनी दुसरी बायल जाय ताका अशें करून ती बायल कपडे उमळीत आहा कित्याक ते तातूंत एक सुंदर आनी सोबीत बायलेचो रूपकार आसलो पळोवपाक इतली बरी दिसताली सुंदर दिसताली आनी हें पळोवन तिका झाड मारतलेंच न्हू आनी तें झाड मागीर त्या कपड्यांचेर उंबोडटा कपडे उंबोवन वयर काडले जाल्यार सगळे कपड्यांक बुराक पडल्यात होर्सान मारले जाल्यार बुराक पडटले न्हू सगळे कपडे पिंजलेले आसात त्या कपड्यांचे तिका पडोंक ना पिंजलेले आसा जाल्यार पासून आयज ताका येवं दी आयज हांव ताका पिंजून उडयना जाल्यार पळय दुसऱ्यांच्या बायलांक घेवन बोर्सान भोंवता आयलो आतां बायल रागान बोललेली आहा येता जाप केली आजे रांदपाक जेवणाक कितें केलां गो ओय जेवणाक केलां तुका यो दिता जेवण तुका दिता आयज हय तुजेंच जेवण करून तुकाच खावयता हांव यो ताका बाबड्याक कांय खबर ना ही बायल कित्याक लागून इतली उचांबळ जाल्या पळय ती तो आयलो आनी बगले काय सगळींच गरम जाल्या जालां कितें जालां म्हाका सगळें तुका खबर आसा आनी म्हाका विचारता सांग म्हाका वो कोणाचो रूपकार तूं घेवन भोंवताय कोणाचो कोण चेडूं तें कोण बायल ती ताका बाबड्याक कांयच खबर ना ताकाच लागून तूं कामाक वेळ जालो हांगा वेळ जालो म्हूण सांगतालो असले दुबाव तिच्या मनांत भितर सरोंक झगडें पेटोवंक लागलें एका मायस्तान तूं म्हाका नाका हांव तुका डायवोर्स दितां सोडटा तुका असलीं उतरां भायर सरलीं तोंडांतल्यान कांय बरीं मोगान जी येतालीं पूण अकस्मात उजो पेटलो तेन्ना एक देवाच्या उतराचो मनीस ते वाटेन वेता आनी आयकोता आनी भितर सोदता बाय कित्याक तुमी काय बरीं आसतालीं गो आज कितें अकस्मात उजो कसो जालो कितें जालां कितें जालें ताका विचार चोय वचय हांव आसतना वो दुसऱ्याक घेवन भोंवता तेन्ना खंय ताणें पळयलें आनी तो पळयता रे म्हणटा आनी आसता तूं आनी कितें आसता रे तुमी दादले सगळे एकूच आसतले अशें म्हूण ताजेरूय बोगलें आगो आसता कित्याक हांव आसता कित्याक तूं पळय चाळवलां तें कित्याक तें तुकाच खबर ना आगो हो जावन आसा मिरर आरसो तेणें केन्नाच आरसो त्या गांवांत पळोवंक ना आनी जेन्ना तूं पळयता तेन्ना कोणाचो रूपकार दिसती पडटलो आं तुजोच रूपकार तुका दिसती पडटलो आनी ती भयण ती बायल आपलोच रूपकार पळयताल्यो पूण तिका केन्नाच तिणें आपलो रूपकार आरशांत पळोवंक ना आनी ताका लागून तिच्या भितर दुबाव उत्पन्न जालें आनी कोणाक तरी घेवन भोंवता घडलें कित्याक लागून एकूच कारणाक लागून ताणें कामाक सावन आयल्या उपरांत आपले घरकान्नी सांगाताक वेळ एकामेकाक दिवंक पावोंक ना जर तर एकामेकाक वेळ दिलोलो म्हाका मगो राती काल काम करता आसतना बरें कितें मेवलां पळय तुका दाखोवपाक हाडलां आं तेन्ना तो दिल्ले येदो व्हडलो दुबावाचो दोंगर उत्पन्न जावचो नासलो आयज आमच्या घराब्यांत असल्यो घडण्यो जायते घडटात एकामेकाक वेळ आमी दिवंक पावनात एकामेका सोबें भासाभास करूंक पावनात आयलीं जाल्यार जेवलीं खायलीं टीव्ही पळयली आनी कितें मोबायलाचेर उलयलीं सगलीं पूण बायले लागीं उलोवपाक घोवा लागीं उलोवपाक वेळ ना उलयता म्हणटा जाप केली आयलो मरे तूं जेवण काडटा जालें गायलें जेवण आनी सगलो वेळ मागीर मोबायलाचेर उलयताय टीव्ही पळयताय घोवाचें तोंड पळोवप ना बायलेचें तोंड पळोवप ना मोग वाडटलो चडटलो देव दवलो प्रेज द लॉर्ड वाडटलो आनी चडटलो म्हळ्यार एकूच तो न्हू हांव पळयतालें तुमचें मन ताऱ्यार आसा काय म्हूण देवाक आर्गां म्हणटा असल्यो घडण्यो आमच्या घराब्यांत जायते फावटी घडत आसात ती वटावपाक आमी एकामेकाक वेळ दिवया एकामेका मदें वेळ सारुया दुसऱ्या इश्टां मदें हांगा तुवें वेळ सादता दुसऱ्या मदें खबरो करून आमी वेळ सादता पूण गो बायलां बायल भुरगीं सगळीं एकवटान वेळ सारात आनी भोव करून आमचो मागण्याचो वेळ जेजू सांगाताक सारात सायबीण मनच्या सांगाताक आयमोरी तेर सुरोजार करून हो वेळ सारूया आनी पळयात तेन्ना तुमच्या घराब्यांत कितलो संतोश दिसती पडटलो स्वर्ग म्हणटा तो आमच्या घरांत दिसती पडटलो जेजू सांगाताक आमी रावोन एकवटान हो वेळ मोगान सारलो जाल्यार जेवण आमी मोगान जेवता काय एकवटान एकटो त्या कोणशाक एकटो ते टीव्ही कुशीर आतां घरांतूय पयशे जाले म्हणटून दोन तीन टीव्ही जाल्ले आमकां न्हू
एकल्यान आपल्याच्या रुमान वचून टी व्ही चोवपाची एकमेकाक तोंड पळोवपाक मेळना आदी काय बरें बलकांव आसलेले त्या बलकांवाचेर जायती बरी बरी खबरो म्हाका आयज अशें घडलें कितें घडलें एकमेकाक सांगून आमचे हुस्के कोणती दुखी आमी लोक ओत्ताले आयज वजेच्या बारान येयल्ले आहा चेपतात गवथिंगा न्हिदता बायलांनी खंय न्हिदता आनी सगलो आमचो घराचो दुस्फोट जावन आमचे घरांत एक इफेन कशें जावंक पावलेलीं आसा हे इफेनांतली भायर सरूंक आयज आमी हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत लावूंक वावरुया ती आपलेंच तोंड एका आरशांत पळयतल्या मनशा सारकी जातात तर असल्या हे जावन आसा आरसो हें पवित्र पुस्तक जावन आसा आरसो तूं खंय खंय चुकता तुका खंय खंय कितें लागलां मनांत तकलेंत ओतम्यांत जें कितें सुवातेर जें कितें लागलां तो तुका दाखयतलो पूण कितलीं जाणां आयज आमी सकाळीं येता आसतना ही आरशांत नदर मारल्या कितले जाणांनी हो आरसो दिसा दिसपोटी आमी पळयत काय ऑफिसान वयता तेन्ना सगल्यांच्या बॅगांत एक आरसो आसता इल्लोसो पूण इल्लोसो तरी आरसो आमच्या बोळसांत आसा काय गरजेचें जण एकल्यान हें मनांत दवरचें आनी जेन्ना तूं हें मनांत दवरतलीं तुजीं भुरगीं बाळां तेंच मनांत दवरून ह्या आरशांत दिसा दिसपोटी पळयतलीं आनी आपलें जिवीत फावो ते भाशेन निटायर घालूंक वावुरतलीं प्रेज द लॉर्ड देवाक व्हडल्यान ताळयो मारुया मॅथ्यू 16:26 मॅथ्यू हांवेसर 16:26 तर सगलो संवसार तूं जोडीत आनी आपलो जीव विबाडीत जाल्यार मनशा तुका कसलो आदाव जायत वो आपल्या जिवाच्या बोलदेक मनशान कितें दिवंक जायत आमी आख्खो संवसार जोडूंक वावुरता आख्खे संवसार आमचे मुठींत दवरूंक सांबाळटा वावुरता ह्या संवसाराक भोंवता गरजेचें आमी दीस रात काम करूंक मेहनत करूंक तेवूय गरजेचें पूण हो सगलो संवसारूच जोडीत रावलो आनी आमचो ओतमो विबाडलो जाल्यार ओतम्याचो नाश जातलो ह्या संवसारान जोडटा ते सगलें घोडे काबार जातले पूण आमच्या जिवितांत ओतम्यांत जें कितें सांबाळटा तें तुका मेवतलें प्रेज द लॉर्ड आनीक एका घडण्याचो उगडास येता म्हाका एक राजा आसलो एका गांवांत आनी ते राजाचे राजवटकींत खंय असो एक नेम कायदो आसलो 5 वर्सां त्या गांवची राजवटकी चलयल्या उपरांत ताका परतून राज करूंक मेळो नासलें म्हणटूच ताका खंय एका जुंव्यार व्हरोन सोडचें पडटा राजाक तांचो एक जुंवो आसलो थंय त्या राजांत काम केलें 5 वर्सां जाले उपरांत त्या जुंव्यार पयशिल्ल्या गांवांत थंय ताका व्हरून सोडपाक आसलो आनी तेन्ना खंय सगलो गांवचो लोक ताका पावोवपाक वेतालो बोटीन आनी बोटीन पावोवपाक वेता तेन्ना सगलो थोडो ताणें जायतें बरें केल्लें आपल्या गांवांत बरें करीत आसलो आनी जायतो लोक दुखी जावन रडटालो दुखी जावन कोणती बरी जाल्लो इतलो बरो राजा ताका आमी सोडूंक वेतले ताका आमी परतून पळोवंक पावची ना कित्याक तो कायदो नेम आसलो ते गांवचो हो राजा खंय कुशालकायेन गायतालो आनी कुशालकायेन गायता तें पळोवन ती लोक पिसो जायत जाला आसतलो आतां वयतात म्हूण आतां आमी एक गायन गायलें आमच्या भावान बरें गायन गायलें चलया एकवटान बापाच्या गारा बापाच्या गारा बापाच्या गारा चलया एकवटान बापाच्या गारा थंयसर आसा व्हड संतोष हो पिसो राजा असलीं गायनां गायता ताका बाबड्याक खबर ना तुवें आसा म्हूण संतोष न्हू तुवें आसा ताका मरण ताका एक सुरो तुवें रावचें पडटलें आसलें राजाक ते कित्याक त्या रानांत वाग शिव आनी जायते तरेचें वायट आसलें जुंवो तो जुंवो आयलेंड आनी हो पिश्या भाशेन गायता म्हणटूच ताका कोण एकल्यान विचारलें तुका खबर आसा थिंग कितें आसा तें तुवें शहरान जायतें बरें केलें व्हडलें व्हडलें तूं बोगल्यान रावतालो पूण तुवें कसो रावतलो तूं जाणा ताणें म्हणलें हांव जाणा कितें जाणा तूं म्हाका 5 वर्सां हें राज चलोवपाक दिल्लें न्हू हे 5 वर्सां मदीं हांवें तुमचो सगल्यांचो परोमोस केलो तुमचो मोग केलो तुमकां कितें गरज तितलेंय दिवंक हांव वावुरलो तुमच्या गांवचें हांवें सुदारप केलें वय म्हणूंक लागलें तेच भाशेन हांव फुडें वेतलो आसलो म्हाका खबर आसा 5 वर्सांनी ते जुव्यार वेतलो म्हूण तुवें जायतीं रानवटी जनवरां आसतलें वायट आसलें हांवें हे 5 वर्सां मदीं तुवें म्हजे मनीस धाडून तें एक सोबीत आनी सुंदर गार्डन केलें बाग केली
आनी तुवें म्हजें घर तयार करून दवरलेलें आसा. त्या पासत हांव वेतां बापाच्या घरा, म्हज्या घरा, आनी संतोसतां जंय म्हाका सगलो संतोश रावता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. समजली? म्हणटच आख्खो संवसार ताणें जोडलो आनी तरूय आसतना आपलो स्वर्ग ताणें तयार केलो. आपल्याक दिल्ली पदवी ताणें सांबाळून दवरली. आपूण वेचो आसा थी. आमकांय देवान दवरलेलो आसा एक आयलंड. त्या आयलंडाक आमी कितें धाडटा काय, कितें तयारी कोत्ता काय, ताचेर नियाळ करात. आनी तेन्ना आमी खंयच्या वेळार मरणाक तयार आसतलीं. वो राजा मरणाक तयार आसलो एके भाशेन थंय वचपाक तयार आसलो, कित्याक ताणें आपल्या जिविताची तयारी करून थंय दवरलेली. आमच्या जिविताची तयारी करूंक आमी तयार आसा काय? जोड एकल्यान नदर मारची आपल्याच जिविताचेर. तेन्ना कितू खुशाल आसतलो. मत्तोच न्हय, पूण आतां जिवी आसतना कोण तुजी तयारी करतलो तें तुवें जाणा जावचें. आमी म्हणटा मत्तोच ताका मिसां दिवंक जाय, ताका मागणी करूंक जाय. कोण जाणा तुज्या पासत कोण मिसां दितलो मागतलो तो. जिवी आसतना तुवें कितें केलां? हो वेळ, आयचो वेळ, आतांचो वेळ, फाल्यां न्हय. फाल्यां कितें म्हजें जातलें हांव नको, पूण आयज तुका देवान वेळ दिल्लो आसा. त्या वेळा मदें तुज्यान जाय तें बरें करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. फुडें पळोवया. मॅथ्यू 18:19. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, जे कित्याक संवसारांत तुमी ना म्हणशात ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी जे कितें संवसारांत तुमी वय म्हणशात ताका स्वर्गार देव वय म्हणटलो. प्रेज द लॉर्ड. हे उतराची सजमणी घेवची गरज आसा. हांवें तर कोणाक म्हज्या भावाक वा भयणीक अशें म्हणलें, हांव ताका कशेंच बक्षिचें ना, ताणें म्हाका इतलें वायट केलां, अपमान केला, म्हजें नांव पिड्यार केलां, हांव ताका केन्नाच बक्षिचें ना. सर्गीच्या बापाक थंय हेंच उतर म्हाका मेळटलें. जाची पातकां तुमी बक्षूंक नात ताका देवूय बक्षणें दिवचो ना. कित्याक तें उतर सत जावन आसा. कित्याक संवसारांत तुमी ना म्हणलां, हांव ताका बक्षिचो ना. स्वर्गारूय तें म्हाका बक्षणें मेळचें ना. कितलीं मिसां दिवं, मिसांचे दाळ दिवं, वर्साचे वर्सां तुमी म्हणो, पूण संवसारांत आसतना तुवें ताका बक्षोंक ना. पूण आनी जें कितें संवसारांत तूं वय म्हणशी ताका स्वर्गार देव वय म्हणटलो. वय हांव ताका बक्षूंक तयार आसा. हांव ताचो मोग करूंक तयार आसा. हांव ताची सेवा करूंक तयार आसा. हांव ताका म्हजे वेंगेंत घेवंक तयार आसा. देव तुका वेंगेंत घेवंक तयार आसतलो. देवाच्या गप्पांत तुमी रावतलीं, खुशालकाय भोगतलीं, संतोश भोगतलीं. असलो संतोश देव आमकां दर एक एकल्याक दिवंक तयार करून दवरलेलो आसा. प्रेज द लॉर्ड. 19 वळ. आनीक हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीय वस्त मागूंक एका मोनाची जातीत जाल्यार म्हजो स्वर्गीचो बाप तुमकां तो दितलो. जायते फावटी म्हजे पासत माग रे बाबा, म्हजे पासत माग रे म्हूण आमी म्हणटा. एका मोनाची जावन मागची गरज आसा. बो करून गो बायल तीं दोगांनूय पूण एक. जो तांकां कितें जाय, कोणाक भुरगें जाय जाल्यार ताणें तांच्या दोगांचें मन एक आसूंक जाय. वय आमकां दोगांक भुरगें जाय म्हूण मन एक आसूंक जाय. जो तर घोव म्हणटा म्हाका भुरगें जाय, बायल म्हणटा म्हाका इतले बेगीन भुरगें नाका, म्हजें फिगर पिड्यार जातलें, म्हाका आनी थोडो तें मोजा करूंक जाय, असलीं चिंतना दवरून आमी एकवट मोग कोत्तात, संबंद जोडटात जाल्यार भुरगें तें मेवचें ना. दोगांयचीं मनां एक जावंक ना. एकवट जाला, कुडीचो एकवट जाला, एकठांय रावल्यात, आनी ताका लागून हें उतर आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक ना. दोगां मनशां एकठांय जावची गरज आसा. आमी हांगा जायतीं जाणां आसा, आमच्या मनाक बरें एकठांय नात जाल्यार हो एकवट म्हणनात. आमी कोणाय पासत मागोंक सोदता जाल्यार आमची मनां दोगांयची एक जावची गरज. आनी तेन्ना कसलीय वस्त मागोंक एका मोनाची जाती जाल्यार कसलीय वस्त जावं, तुका कसली पिडा त्रास कितेंय आसूं, मन एक जावंक जाय. स्वर्गार आसतो म्हजो बाप तुमकां तो दितलो. प्रेज द लॉर्ड. खुशालकाय भोगतली. व्हडल्यान देवाक ताळे मारूया, दितलो म्हूण दिलो म्हूण.
20वी ओळ ऐकूया. कित्याक दोगां वो तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जातीत थंय तांचे मोदे हांव आसां. जोतर आमी दोगां मनशां तेगां मनशां आमचे फॅमिलीची सगळीं वांगडी एकठांय जातात तेन्ना देव थंय हाजीर आसता. आमी जायते फावटी घराब्यांत एकठांय आसा काय? कोण एकटो ह्या वाटेन मागणें कोत्ता, कोण तो पावलो जाल्यार पावलो, तो ना कोत्ता आनी खंय भोंवता. एक वट खंय आहा देव कोणाक फाटल्यान रावतलो? घोव आसा बायल्यान बार्राचेर, बायल आसा थंय बांयचेर आनी भुरगीं आसात आमच्या टिवीचेर आनी कोणाचेर खंय रावतलो देव? तो देवाक लागीं जावंक जितले आमी देवाक लागीं जातलीं तितलो देव आमकांय लागीं जातलो. तर देव आमकां लागीं जावंक आमी सगळीं एकठांय येवची गरज ना. आमी दिसभर काम करतात, शिकतात, बरें आसा, थोडीं परदेसांत आसात, पूण एक घडी तरी आमकां मेवता. ताचो फावो ते भाशेन आमी उपेग करून एकठांय एकवटान जिवंक वावरुया. जेन्ना आमी एकामेकाच्या रागान एकामेकाच्या वायटान आमी जियेता तेन्ना देवाक आमी भायर घालता. तूं नाका रे आमच्या घरान, नाका, म्हाका तुज्या लागीं झगडोंक जाय. हे भाशेन आमी देवाक पयस कोत्ता आनी आमच्या घरान दुस पडटा. मागीर म्हणटा आमच्या घरान मरे बाबा सुसेग ना, शांती ना, सगळीं दुयेंत पडटा, हें जाता तें आमकां आयज कडेन भोंवली, कित्याक बरें पडना? कशें बऱ्याक पडटलें? कोण बरो कोत्ता? देव बरें कोत्ता. आनी हो देव बरो कोत्ता ताकाच हांव घरांत घेवंक तयार ना. देव जावन आसा एक दोतोर, जे भाशेन दोतोर तुज्या घरांत येता, तुका पिडेंतलो बरो करूंक वावुरता, ते भाशेन देवूय तुका पिडेंतल्या वायटांतलो बरो करूंक वावुरता. पूण म्हाका देव नाका. दोतोराक आमी हाडटा, ताका कितल्या हजारांनी लाखांनी पयशे दिवंक तयार आसा, पूण देव फुकट येता म्हणटा तूं नाका रे आमकां. आयज आमकां मोजा करूंक जाय. असलें जिवीत आमचें जालां. देवाक आमी पयस केलां. जाय तेन्ना देवा बोगली धांवली, सायबा 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 म्हाका पाव रे पाव रे पाव. असलें जिवीत आमचें. आनी आमचें काम जालें, गरज जालें, ओयज मेलो, ओयजाच्या हातान दांडो दिलो. असलो गोत आमची जाता. देव एक पसरकार कसो केला आमी. जाय तेन्ना दे रे दे रे दे रे एंदी म्हाका हें दी, हांव वात पेटयता तुका, वात पेटयता, हांव तुका फूल घातां. देव फुलांचो वाशेचो. देवा लागीं कितलीं फुलां आसा, तीं सगळीं देवाचीं फुलां. देव हे वातीचेर आसा तुजे. देव जावन आसा उजवाड आनी तुजे दीस वात तेका पावता ती. तूं जाव तेका वात. तूं दुसऱ्या भावा भयणां पासत तूं जोडटाय, जे भाशेन जी वात जोडोन दुसऱ्यांक उजवाड दिताय, ते भाशेन तूं जाव उजवाड दुसऱ्यांक. तेन्ना तुजेर उजवाड येतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव जोडोंक तयार आसा काय? हांव कित्याक वयतलीं ताका आदार करूंक? म्हजें काम आसा थंय. म्हाका वेळ ना, म्हाका कोणाकूय बॅट करपाक वेळ ना. तुका तर वेळ ना. जेन्ना तुका वेळ येतलो मागोंक, सायबा तूं तुजें, तेन्ना मागीर तुजी काम सोडटाय आनी कितें करून सगलें सोडून हॉस्पिटलान 1 म्हयनो 2 म्हयने कितलोच वेळ तूं सादताय. देवान तुका थोडोच वेळ मागलोलो. आज मातशें उतर, म्हजें परगट कर, वचोन ते भयणीक मातशी खबर घे, ताका मातशें आदार. इल्लोसो वेळ मागलोलो तो तुज्यान दिवंक जावंक ना. आयज तुजो घरकार, तुजी घरकार, तुजी भुरगीं बरीं ना म्हूण म्हयन्याचे म्हयने तूं हॉस्पिटलान सादताय, लाखांचे लाख तूं थंय मोडटाय. ह्या देवाशी आमी येवया, जो फुकट आमचो इलाज कोत्ता, फुकट आमकां हें सगळें सूख दिवंक वावुरता. प्रेज द लॉर्ड. फुडली वळ कोलिशन 3:20. म्हणटोच तुमचें ध्यान मन सर्गीच्या वस्तूंचेर आसूं दी आनी संवसाराचे वस्तूंचेर न्हय. आमचें ध्यान मन फकत सर्गीच्या वस्तूचेर. आमकां खंय वचपाक जाय ते राजाचें मन त्या आयलँडाचेर आसलें. आपूण 5 वर्सां उपरांत म्हाका थंय वचोंक पडटलें. ताका तरी कळलेलें आपूण 5 वर्सां उपरांत वयतलो म्हूण. आमकां खबर आसा 5 वर्सांनी 5 दिसांनी 5 मिनटांनी वयतलें म्हूण कोणाच्यान गॅरंटी दिवंक जाता ना. ताका तो तयारी करूंक वेळ दिलो. हे पासत हांवें दर घडयेक हांवें तयार जावंक गरज. म्हाका केन्ना आपूण येतलें तें हांव नको. ते पासत म्हजें दान मन सगळें म्हज्या संवसाराचेर
न्हय पूण सोर्गीच्या वस्तूंचेर दवरात आनी तेन्ना तुमी पळयात तुमचें जिवीतूच बदलतलें. आतां नदर मारुया. एक धाकटोच देखावो आमी पळयतले आनी तातूंतल्यान तुमकां जायती सजमणूय मेळटली जी संवसाराचे नदरेन आनी स्वर्गाचे नदरेन. नदर ताचेर दवरुया. गरीबों की आवाज अनसुनी करके पैसे लूटकर अय्याशी में जीने वाला एक व्यक्ति बेटी के साथ अन्याय करने वाला एक पिता, एक व्यभिचारी स्त्री, रोगियों की परवाह न करते हुए समाज को लूटकर धन कमाने वाला एक डॉक्टर, मनुष्य द्वारा बनाई मूर्तियों की उपासना करने के लिए लोगों को विवश करने वाला एक मनुष्य, जीवन की पुस्तक में जिनके नाम नहीं लिखे गए नरक की आग के पात्र ठहरेंगे, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। जीवन की पुस्तक भी खोली जाएगी। जीवन में दुख में पड़े लोगों को आशा देकर अनेकों को यीशु के बारे में बताने वाला एक व्यक्ति, अपनी छोटी कमाई से भी सुसमाचार प्रचार के लिए सहायता देकर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने वाली एक स्त्री, जरूरतमंदों की सहायता करके परमेश्वर का वचन बताकर जीवन व्यतीत करने वाला एक मनुष्य, परमेश्वर का वचन सुनकर मन फिराकर मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकारने वाली एक स्त्री, परमेश्वर के वचन के निमित्त खुद की जान तक लुटाने को तैयार एक व्यक्ति, शरीर में रहते समय वचन का पालन करके जीवन बिताने वाले लोगों के शरीर को तेजस्वी स्वर्गीय शरीर में रूपांतरित करके अनंत कालिक रहने के स्थान पर ले जाया जाएगा। जीवन की पुस्तक में नाम लिखे हुए हर एक को स्वर्गलोक में प्रवेश मिलेगा।
पुरानी बातें बीत जाएंगी। अब कोई भी दुख या वेदना या क्लेश या कुड़कुड़ाना नहीं होगा। वहां न शत्रुता होगी, ना झगड़े और ना ही द्वेष, बस शांति, समाधान और आनंद ही होगा। फिर स्वर्ग से, परमेश्वर के पास से पवित्र नगर नया यरूशलेम उतर आएगी। उसकी शहरपनाह की जुड़ाई यशब की होगी और नगर ऐसे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गार सारकी गुल जाल्ली आसली न्हू। हांवें मदीं आवाज केल्लो पासून कोणें आवाज करूं ना, कित्याक आमकांय स्वर्गार हेच भाशेन मेवलेलें जाय दिसलें न्हू। आमकां कोणाचो आवाज पासून आयकोंक येवंक ना, अशेंच स्वर्गार संतोश आसा। 2 स्टेशन होते, स्वर्ग और नर्क में। कोणाक कितें जाय तें जोणेकल्यान विचून काडचें, ताचेर आनीक आमी सगळें बरे भाशेन समजलां। तुरंत मातयेवाच्या 7व्या अवेसनांत 21 से 27 वड हे दाखोवणी पासो देवाक व्हडल्यान ताळयो मारुया। म्हाका सुमया सुमया म्हूण कोण स्वर्गा राज्यांत भितर सोदतले म्हूण ना, पूण स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापाची कुशी कोत्ता ती स्वर्गा राज्यांत भितर सोदतली। जो तर कोणाक ह्या स्वर्गीच्या राज्यांत जें आतां आमी पळयलां तातूंत भितर सरोंक जाय, कितें करूंक जाय सांगात? बापाची खुशी करूंक जाय न्हय, म्हजी खुशी। आयज हांव जियेतना सगळी म्हजी खुशी, म्हाका अशें केल्लें जाय, म्हाका जाय तुमी हें केल्लें जाय, म्हाका जाय तूं अशें हे भाशेन चल्लेलो जाय। आमी आमचे कुशेन हो संवसार मांडून हाडटात, पूण जो कोण स्वर्गांत भितर सरोंक सोदता ताणें फकत बापाची खुशी करची गरज। फुडें 22 तो दीस येतो साबार जाण म्हाका म्हणटली, सोमया सोमया तुजो संदेश हांवें परगटलो न्हय, आनी तुज्या नांवान हांवें देंवचार काडले न्हय, आनी तुज्या नांवान साबार विजमिटां हांवें केली न्हय। आमी घोडे हेंच देवा मुखार म्हणटली, हांव जायत्या रितीरांक गेलो न्हय, हांवें जायत्या जाणांक बरी खबर परगटली न्हय, हांवें हें केलें न्हय, तें केलें न्हय, हांवें समुदायान वांटो घेतलो न्हय, हांवें इगोर्जेंत पॅरीस कौन्सिलांत वावरून आनीक तरेतरेन वावरून हें काम तें केलें न्हय, पिडेवंतांक बरी केली न्हय। तेन्ना तेन्ना हांव ताच्या तोंडार मारतलो, खोटेपण कोत्तलें न्हू, म्हजें सरशिल्लें कोण सोरात, कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच वळखूंक ना। अरे हांवें तुज्या नांवान देंवचार काडले, तुज्या नांवान पिडेवंतांचेर हात दवरून ताका बरी केली, आनी तूं म्हणटाय म्हाका केन्नाच वळखूं नाय, ना सुमया अशें उलय नाकाय। आमी घोडे जायतीं पीर गोतली, हें सगळें हांवें केलां म्हजे कुशेक पासत, पूण देवाचे कुशे प्रमाणे हांव जियेलां काय तें गरजेचें। 4 फुडें
देखून ही म्हजी उतरां आयकतात आनी तांचे पोरमोणे चलतात ती आपलें घर खोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारकी जातली. जोतर जेवा तें उतर आयकोन ती देवाच्या उतरा पोरमोणे चलोन आपलें जिवीत चलयतात तेन्ना की ती शाणे मनशा भाशेन जातली. आमी घोडे संवसारांत जायतीं शाणीं जाल्या, संवसाराची जाणवाय आमी घेतल्या, पूण ह्या उतराची जाणवाय म्हाका, म्हज्या भुरग्यांक, म्हजे फॅमिलीक हांवें कितली पासून दिल्या काय. ह्या जाणवायेन ताका हांवें बोल्ल्यात काय, व्हडल्यो व्हडल्यो डिग्री हांवें दिल्यात आनी आयज आमी म्हणटा इतली हांवें म्हज्या भुरग्यांक शिकयली, ताका व्हडले व्हडले दोतोर इंजिनियर केली, सारक्या संवसाराक पावयली, पूण ती आयज म्हाका लेखी नात, म्हाका मान दिनात, रेस्पेद दिनात. आयज आमी रडटात. रडो नाकात, म्हजे पासत रडात, तुमच्या भुरग्यां बाळां पासत. जेजून म्हणलेली उतरां आयज आमी आमच्या भुरग्यां बाळां पासत रडटात कित्याक तांकां आमी देवाच्या उतराची वळख सजमणी जाणवाय दिवंक विसरल्यात. संवसारी जाणवायेन ताका भरली, पूण ह्या देवाच्या उतराची जाणवाय दिवंक आमी फाटीं उरली. देखून आयज आमी रडटात. फुडें आमच्या भुरग्यांक तरी ह्या फुडें तरी ताका शिकोवया, तांच्या भुरग्यांक तरी ताणें शिकोवंक आमची दर एकल्याची जबाबदारी जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. 25 पावस पडलो, उदकाचे लोट आयले, वादळ सुटले आनी ते घरार मारलें तरूय तें मोडलें ना, कित्याक तें घर खोडपार बांदलेलें आसलें. आमचें घर खोडपार बांदलेलें आसूंक जाय आनी जेजू म्हणटा हांव तें खोडप. जेजूचेर बांदात तुमचें घर, म्हणगे जेजूचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडात. वादळ येवं, पावस येवं, मोड येवं, तुमी हालची नात, दवरची नात. हें जावं दी आमचें जिवीत. कितलेय कोश त्रास पिडा कितेंय जावं, कोणें अपमान करून तुमी हालपाची नात, दवरचें नात. जेजूचेर रावं दी, जावं दी तुमचें जिविताचें बांदकाम. प्रेज द लॉर्ड. 26 पूण ही म्हजी उतरां आयकोन तांच्या पोरमोणे चलनात ती आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका पिसाट मनशा सारकी जातली. आयकल्यात, जायतीं रितीरां केल्यात, जायतें पवित्र पुस्तक आयकलां, वाचलां, पूण त्या पोरमोणे चलना जाल्यार रेंवेर बांदलेल्या घरा सारकें तें इल्लोसो पावस पडलो तें घर मुळाक सावन पडून वेतलें. आमचेय जिवितांत रेंवेर बांदलेल्या भाशेन हें आमचें जिवीत आमी बांदता. इल्लेशें कोणें कितें कुस्कूट पासून म्हणलें जाल्यार हांव रोखडेंच खाला पडटा, म्हजो भावार्थ सगलो हालता दोलता आनी म्हजे भितर निराशीपण येता. तो रेंवेर बांदलेल्या घरा सारकी आमी जावची न्हय. 27 पावस पडलो, उदकाचे लोट आयले, वादळ सुटले आनी घरार मारले आनी ते मोडले आनी ताचें सारकें घट्टण जालें, कित्याक तें घर रेंवेर बांदलेलें. आमी रेंवेर बांदलेल्या मनशा सारकें आमचें घर जावचें न्हय. प्रेज द लॉर्ड. तर आमी फुडें आयकुया मॅथ्यू 18:3. म्हणटोच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार ती स्वर्गा राज्यांत सगल्यावन व्हड जातली. जो तर आमकां व्हडलो जागो घेवंक जाय, व्हडलीं मनशां स्वर्गा राज्यांत जावंक जाय, आमी संवसारांत ल्हान जावया. एकामेकाक ल्हान विकायेन, ल्हान ल्हान उतरांनी आमी वागोवया. जेन्ना हांव गोरवान चलता, म्हज्या लागीं असली गिरेस्तकाय आसा, म्हजे असले कसलोच कोणूच ना पदवेदार, येदना कोत्ता तेन्ना म्हजो गळो टायट जाता, मान वयर सोदता आनी हांव जेन्ना असो चलता गोरवान हांव खाला पडटा. आनी देव म्हणटा गोरविश्टांक हांव झोळटा आनी कालत्यांक हांव वयर उबारता. वयर खंय उबारता? स्वर्गार उबारता. आमकां तर स्वर्गीचें राज जाय, स्वर्गार वयर देवान उबारलोली जाय. आयज आयज हे सुवातेर तूं खालतो जाव, तुजें व्हडपण सोडून दी. तुज्या घोवा लागीं, तुजे बायले लागीं, तुज्या भाव भयणां लागीं, तुजे सासूमाई लागीं, तुजे सुने लागीं तूं खालतो जाव. तुजें शिकप, तुजी जाणवाय, तुजी गिरेस्तकाय सोड, पयस कुशीन दवर
आनी काल्तिकायेन ताचे सोबेन जिये. देव तुका स्वर्गार वयर उबारतलो. प्रेज द लॉर्ड. मॅथ्यू 25:31-33. जेन्ना मनशाचो पूत सगळे आपल्या दुतांक घेवन मोहिमेन येतलो तेन्ना तो आपल्या मोहिमेच्या सिंहासनार बसतलो. जे भाशेन आतां आमी ह्या फिल्मांत पळयलां तो जेजू सिंहासनार बसून आमकां जी कोण देवाच्या राज्यांत गेल्या तांकां तो घेतालो. दुसरी फुडली वड 32. आनी ताच्या मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं आनी जसो गवळी शेळयांक बोकड्यांक कुशीन कुशीन काडटा तसो तो सगळ्या राष्ट्रांक कुशीन दवरतलो. जें आतांच आमी पळयलां जी वायट वायट आसलीं ताका कुशीन काडलीं, उज्यांत उडयलीं. कसलो उजो, केन्नाच काबार जावपाचो न्हू तो. सासणीक उजो तो, जळत रावपाचो. तुवें आनीक जिवीत ना, फकत जळोन 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 सासणाक जळत रावपाचें. कुशीन काडटलो. हें घडोना जावपाक. फुडली वड आयकुया. शेळयांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक दवरतलो. ज्यो शेळयो आसात, आमी ज्यो शेळयो जावंक सोदतात जाल्यार आमकां उजवो वाटेचो जागो मेळटलो, नाजाल्यार दावे वाटेच्या जाग्यान. त्या उजवे वाटेच्या चोरान जेजूक म्हणलें, सायबा हांव चोर नागवणो म्हूण ताणें वळखून घेतलें. आपलें पातोक रोडलें आनी म्हणलें, सायबा तूं स्वर्गार वेताय तेन्ना म्हजोय उगडास कर. काल तो जालो चोर. आनी दुसरे वाटेचो चोर, अरे तूं देवाचो पूत जाल्यार सोकलाक देवय, आमकांय देवय, आमकांय सोड. गोरवान बोल्लोलो. पूण हो मनीस निमाणे घडयेर काल तो जालो आनी ताका लागून जेजून म्हणलें, आयज तूं म्हज्या बाराबर वैकुंठांत आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाक व्हडल्यान ताळयो मारुया. तो उजवे वाटेचो घडये चोर हांव जायत आनी आयज हांवें देवा लागीं म्हजी वळख हांवें हो फातोक वळखून घेवन देवा लागीं मागलें जाल्यार देव म्हजी काकूट कोत्तलो. आनी हांव फाल्यां मागतलो, जाणटो जातूच मागतलो म्हूण केन्ना म्हाका वेळ आसतलो हांव नोको. देखून आयज तूं तयार जाव, हे घडयेक तूं तयार जाव आनी देवा लागीं जेजू लागीं माग. म्हजोय उगडास कर स्वर्गार वेता तेन्ना. आनी तुज्या पातकांची दूख धरून तूं खालतो जालो जाल्यार जेरून तुका तो स्वर्ग फावो जातलो. 34. मागीर आपल्या दाव्याक आसलोल्यांक तो म्हणटलो, शिरा पडलेले न्हू, देंवचाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यांत कडसरून वचात. जे दाव्यान आसले, पातक्यांत बुडलोले, तांकां उज्यांत कडसरूंक तो फर्मायतलो. आमी हूंय पडटलीं, ताचेर आमी जोड एकल्यान चवकशी करची. फुडें आयकुया. कित्याक हांव भुकेल्लो तेन्ना तो म्हणटलो, कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडलें ना, हांव तानेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना. फुडें वाटसूर आसलो पूण तुमी म्हाका बिराट दिलें ना, विंगलो जाल्लो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें ना, पिडेंत आनी बोणकोणींत पडलोलो पूण तुमी म्हाका बॅट दिलें ना. कितले जाणांक आमी बॅट कोत्तात, कितलीं जाण तानेलेलीं आमचेशी येतात, कितलीं जाण भुकेल्लीं आपल्याक जेवणाचो खाण कितें एक उंडो पाव दी म्हूण मागतात, कितलीं जाण विंगळी भोंवतात, आमच्या घरांत कपडे कुसतात, लुगार ना आलमारींत दवरपाक पूण जायतीं भाव भयणां एक कपडो घालूंक विसरतात. ताच्या आंगार एक आंगले 8-10 दीस 15 म्हयने वर्सभर पासून घेवन भोंवतात आनी आमी आमचे कपडे थंय कुशीक राशीन मारून दवरल्यात. शिरापान बुडलोलीं आसतलीं आमी, दुसऱ्यांचे कपडे आमी हांगा एकठांय करून दवरल्यात. कितले फावटी आमी भुकेल्ल्यांची पर्वा करिनासतना जेवणां पिड्यार कोत्तात. हॉटेलांनी जावं खंयच्या फंक्शनाक काजरांक वेतात, थंय जाय ती जेवण जेवतात आनी उरलेलें कचऱ्याच्या डब्यान घालतात. शिराप पडलोलीं जातलीं आमी.
तें कोणाच्याय तरी पोटान पडोन ताचो जीव साल्वार जावपाचो आसलो. हें करूंक आमी कितले फावटी चुकल्यांत. तुज्या लागीं घडोना. नवी हाडूंक दुसऱ्यांचे पाड करिनाकाय, पिडार करिनाकाय. कोण भुकेला तानेला ताका दिवंक, कोण पिडेत आसा ताका एक बरें उतर दिवंक, हें तुज्या लागीं घडटा. पयशे नाकात. तरी आमकां जिवीत जाय जाल्यार असल्या पिडेंत आनी बणकोणींत पडलेल्यांक हांवें भेट दिवची गरज. प्रेज द लॉर्ड. फुडें वच आयकुया. त्या वेळार ताका जबाब करून विचारतली, सायबा केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो तानेल्लो वाटसूर आनी विणलो आनी पिडेंत बणकोणींत पडलेलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना. आमी घोडये अशें म्हणटली केन्ना. आयकुया 45. तेन्ना तो ताका जाप दिवन म्हणटलो, हांव तुमकां सच सांगता, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुवें करूंक ना तें तुमी म्हाका करूंक ना. ल्हानांतल्या ल्हानाक लाजार आनी ताच्या सांगात एक कोण मनीस आहलो, ग्रेस, ताचें नांव पासून खबर ना न्हू. म्हणटोच जो लाजार आनी तो एक गरीब मनीस तो ताच्या मेजा मुखार उपाशी पडलेलो. पण ताचे ताळटार, ताच्या तोळटार ताळयेचेर एक तेंबो घालूंक ताचे लागीं घडोनासलें. दोगूय मेले. आनी ग्रेस्त मनीसूय आसलो. ताणें कोणाच्या लोकांची ग्रेस काय एकठांय केल्ली ना. आपल्या कुस्तार तो ग्रेस जावन आसलो. पूण त्या ल्हानांतल्या ल्हानाक तो दिवंक विसरलो आनी ताका लागून ताका स्वर्गाचो जागो मेळूंक ना. आमची नदर मारुया. आमच्या मदें जायतीं जाणां ल्हानां मनशां येतलीं. आमी जायतो विबाड कोत्तात आनी त्या वेळार हांव ताच्या तोळटार एक कितें तरी घालतां काय जोणेकल्यान नियाळ करचो. फुडें आनी हे सासणाचे कास्तीक वेतोली, पूण देवाक मानवलेलीं मनशां सासणीक जिवीत भोगूंक पावतलीं. जी कोण हे ल्हानांतल्या ल्हानाक पावूंक नात, तांच्या आदाराक वचूंक नात, ती कास्तीक सांपडटली. आनी जाणें कोणें हे संवसारांत आसतना हें देवाचें उतर आयकलां आनी पाळलां, ती सासणीक जिवीत जडोवंक पावतलीं. प्रेज द लॉर्ड. आनी जाप दिवन राजा तांकां म्हणटलो, हांव तुमकां सच सांगता, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भाव भयणां मदल्या एकल्याक जें तुमी केलें तितलेंच तें म्हाका केलें म्हूण हांव मानून घेतलो. एकल्या मनशाक पासून आमच्यान घोडये सगल्या मनशांक करूंक जावचें ना. पूण एकल्याकूच पासून जर तुवें ताच्या ताळ्यार एक उदकाचो थेंबो घातलो जाल्यार तो म्हणटलो, देवान म्हज्याच ताळ्याचेर घातलो, म्हाकाच तुवें केलें. हें करूंक आमकां देव आपयता फुडें. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतले न्हू, येयात आनी संवसार रुचलेल्याक तुमी तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. येयात म्हूण आपयता आमकां दर एकल्याक. कित्याक हें दायज असल्या मनशांक तयार करून दवरलेलें आहा. हें रायज ताणें संवसारांत तयार करून आपल्याक जोडून घेतलां. जे भाशेन त्या राजान आपल्या राजांत तें पयलेंच तयार करून दवरलें आनी त्या आयलँडांत आपलो जागो आदींच फुडें बंगलो बांदून गार्डन करून तयार करून दवरलें. आमी तेंच करूंक देव आमकां आपयता. तर फुडें आमी आयकुया 1 कोरिंथियान 6:9-11. देवाच्या राजाचें दायज खोट्या मनशांक मेळचें ना म्हूण नकळो तुमी. देवाचें दायज सर्गीचें राज खोट्या मनशांक मेळचें ना म्हूण नकळो तुमी. तुमी फसोनाकात. पोजडी मनशां, कुड्ड्या देवांक भजपी, पर्दवारी, कामचारी, आपल्याच लिंगाच्या मनशां कडेन पोजोळपण करपी, हें सगळें पातक आमी जियेता. असल्या सगळ्या मेळेपणांत आमी जियेता जाल्यार असल्या मनशांक हें दायज मेळचें ना. आजून वेळ आसा,
आमी ह्या पोजोडपणांतली भायर सरूंक हो सभाव दिल्लो आसा तो सभाव लावूंक आमी नितळ जावंक आयज आमकां देव एक एकल्याक उलो मागता हांगा बेश्टीच आमकां हाडूंक ना देवान आयज तुमी सुभागी केलीत भाशेन तुमी आपलो जायतो वावर संवसाराचो वावर कुशीन दवरून आयज हांगा आयल्यात हें दायज तुमकां बगूंक मेळचे खातीर आनी आयज तुमी आपली वळख घेवन हो सभाव लावून नितळ जावन वेतोली आनी फुडले निमाणी ओळ आमी आयकुया चोरयो करपी आपसुवार्थी बेबदी उलोवपान अपमान करपी नागवणी असली मनशां देवाचें रायज दायज जोडची नात आमच्या मदें असली मनशां आसात जाल्यार ह्याच वेळार आमी निचोव करुया हे सगळे आपसुवार्थीपण चोरयो करपी बेबदी जावपी सोरो पिवन बेबदे जातात आमी म्हणटा अपमान करपी दुसऱ्यांक आमी अपमान कोत्ता नागोयता हे सगळे आमचे भांडार आमी एकठांय कोत्तात तें घेवन स्वर्गार आमी पावची नात तें संवसारांत उत्तले आनी आमी स्वर्गार पावची नात स्वर्गा सकयल आनीक एक जागो आसा तो आमी पळयला पिक्चरांत पळयला न्हू आनीक एक सकयल जागो आसा थिंग फुलां आहाय कितें आहा उज्जो आसा आमकां हिंगा तर मातशा उजो लागलो उज्या सरसरलीं पासार जालीं जाल्यार उलोवप पडटात उजो लागोंक नाका भायल्यान बरें कडक वत आयल्यार पुरो आं त्या वतान आमी सगळीं कोट्टात दिसता वय कितलें वत सत्री हाडटात आनी कितें हाडटात सावडी घेतात तुवें सावडी घेवन त्या उज्यांत झाडां बाडां आसपाची नात असलो उज्यांत आमचें जिवीत आमी उरलेले सारूंक जाय आमी हांगा कितलीं वर्सां उरतलीं 20, 30, 40, 50, 100, 120 व 150 वर्सां उरतलीं हें सासणीक जिवीत ताका वर्सां ना तें सासनाक वर्सांच्या वर्सां असलें जिवितांत आमी आमच्या भुरग्यांनी आमच्या भाव भयणांनी आमच्या फामिलींनी असलें जिवीत जियेल्लें जाय आमकां स्वर्गीचें सूख जे सुवातेर जी आयज बोड्यां सगळीं कुशालकायेन संतोशान एकामेका सांगाताक जियेतालीं तसलीं जावंक जाय जाल्यार तें जिवीत आमच्या जिवितांत आमच्या घराब्यांत आमी सुरू करूंक जाय स्वर्ग आमच्या घरांत आसा तो हांवें तयार करूंक जाय त्या राजान आपल्या हातांनी तयार केलो स्वर्ग आपल्या ठिकाणार वचोंक आमी कितें तयार कोत्ता काय व्हडले व्हडले राशी मारून दवरता व्हडली व्हडली बंगले सगळे आसा बँकान जाय तें डेपॉजिटाक केन्नाच आमच्या भुरग्यांनी पासून काबार करूंक जावचें ना व्हडलीं भाटां आसात बेसां आसा सगळें आसा पूण स्वर्गार हांवें कितें करून दवरलां काय असलें जिवीत आमी ह्या संवसारांत जियेलें जाल्यार हें स्वर्गीचें सूख भोगूंक पावची नात निमाणी 11वी ओळ तुमचे मोदें असलीं कांय जाणां आदीं आसलीं आतां ही निमाणी गोडजेची ओळ आमकां एक निमाणें वखद कशें आमकां लावपाक पूण आतां सुमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी आमच्या देवाच्या आत्म्या वरवीं तुमी स्नान घेवन साबाव लावून नितळ जाल्यात पवित्र जाल्यात आनी देवाक मानवलोली जाल्यात प्रेज द लॉर्ड देवाक व्हडल्यान ताळयो मारुया जायते आमी शिकलां जायते कडेन साबाव लायला जायते आमचे चिकोल काडला पूण ही ओळ आमी सगळीं मानून आमकां लावुया आमच्या मदें असलीं कांय जाणां तातूंत आमच्या मदें हांवूय आसलो तुंय आसलो एक एकलो आसलो आदीं आसलीं हें देवाचें उतर हो साबाव लावचे आदीं जेन्ना आमी न्हावूंक वयचे आदीं सगळीं स्मेळी आसता चिकलान आसता वास मारता आमकां जायते फावटी वास मारता आमी म्हणटा म्हाका उगमूण येता म्हज्या जिविताची नाका दिसता संवसार म्हाका जीव सो नाका सोडून दिसता असली उगमूण केन्ना येता जेन्ना तुज्या वतस्कोणान हें सगळें मेळेपण पोजोडपण भितर रिगलेलें आसा तेन्ना तुका तुजीच वीट येता आनी हाका लागून जायतीं जाणां सुसायड करून वायट आत्महत्या करून व कितें कितें करून जिवीत सोंपयतात तुजें जिवीत सोंपना तुवें ताच्या जिवितांत ओदीक पाश्ट रावता कित्याक ताणें आपलें जिवीत पिडार करून उडयलां
असलीं कोण त्रासांत पडटात तांकां साल्वार करूंक हे देवाच्या उतराचो सभाव दिवया, धांवया तांचेशी, ताका आदार करूंक. कोणूय आकांताक सांपडला आनी तेन्ना तुजेंय जिवीत नितळ जातलें. कित्याक तेणें म्हणलां एका मनशाक वायट रस्त्यान चलतल्याक तुवें जर देवाच्या उतरा वरवीं देवाशी परतून हाडलो जाल्यार स्वर्गार व्हड संतोश भोगतलो आनी त्या संतोशाचो पावस तुमचेर, तुमच्या फामिलीचेर, तुमच्या घोराब्याचेर आनी आख्याच तुमच्या जिविताचेर पडटलो आनी संतोशान तुमी बोगतेली. प्रेज द लॉर्ड. तर हें निमाणें उतर आमी परतून आमकां लावंक म्हणुया. म्हणुया मोजे मोदी असली जायतीं जाणां आसली, पूण आतां हांव सुमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी आमच्या देवाच्या आत्म्या वरवीं म्हाका स्नान घेवन नितळ केला, म्हाका पवित्र केला आनी देवाक मानवलोली हांव जाल्यां. हें उतर सोतमांतुली दीस रात ह्या उतराचेर नियाळ करुया आनी आमचें जिवीत देवाक मानता ते भाशेन करून एक दीस स्वर्गीय राजांत भितर सरोंक. हें स्वर्गीचें राज खंय आसा? स्वर्गीचें राज खंय आसा? आमचे भितर आसा. जेन्ना हें स्वर्गीचें राज म्हजे भितर आसा तेन्ना हांव म्हज्या भयणीक भावाक मेळटलो, तें राज ताचे भितर वयतलें, ताका हांव वेगयतलो आनी तेन्ना हें राज हांव वांट्टलो. ह्याच खातीर देवान आमकां एक एकल्याक हाडल्यात. हें राज आमी दुसऱ्यांक परगट करूंक. आनी तोच म्हणटा मार्काच्या 16व्या सरांत 16-17 आख्या संवसाराक वचात आनी म्हजे रोचणेक हें स्वर्गीचें राज परगट करात. आयज हें परगट करूंक देवान म्हाका आनी तुका विसरून काडला. आतां सुरवातेक ती वस्तूची खबर आयकलेली किराची. कोणाच्या मनांत कोण स्वर्गार वयतली, कोण संवसारांत इफेनांत पडटली सांगूं येता? एक मिनट. हां, त्या किराक पाड देख कोणें शिकयली जायत? हां, कितें म्हणटा? सुणे न्हू कितको प्रूफ आसा तुमगेलो? मातशें उलोवया, हें गरजेचें. कशे भाशेन सांगूं येता? हां, सासमायच्यो चुकी काडटाली ती, सासमायक शिराप सोडटाली न्हू. ओके, तेज्या प्रमाणे आमकां कळूं येता ही हें सुनयेन शिकोव. आनी कोण शिकोवपा ना तिका. सासमाय आपल्याचेर म्हणटली सासमाय हांव मेल्या पुरो, सासमाय हांव मेल्या पुरो, कोणो तरी म्हणटा. आनी घरांत कोण नासलो, पूण कोण आसलो? सून आसली. सून जेन्ना मायच्या तोंडार मगे माय तूं सासूमाय तूं कांय कोना की हांव कोतां सगळें नांव धुवपाक आनी कितें करपाक हांव कोतां. ती भायर सोन गेली म्हणटकूच दीस रात म्हजो जीव हांवें आतां जड्डी खंयची मेल्या बरी, सासूमाय मेल्या बरी, सासूमाय मेल्या पुरो. कोण उलयतालो? सून उलयतालो. म्हणटूच हितून कोण पाड घालतालो? तोंडार बरी आहली. आमी जायत फावटी तोंडार आवयस हांव तुका सांग वेंग माती आनी सोडपा ना, म्हाका सांग लायक तूं आवय. मागीर गेलें म्हणटा एका म्हाका वेगळे चोयलेर राग येता. आमचो फाटल्यान भितर बोल्लें आसा. सुने भितर जायते बोल्लें आहलें. सगळे ते त्रास कोता पडटा तें, पूण तोंडार सारकी शायनींग जाताली. कळ्ळें न्हू? आतां हितून तो नदर मारली जाल्यार स्वर्गार कोण पावतली? हां, सुनो सासमाय. आं, सासमायन तेजेर कांय आड उलोवं ना, पूण सून आड उलयताली. सून वायट देख हे किरा वरवीं दिताली. आनी तुवें पवित्र पुस्तकांत अशें म्हणलें आहा, एका सुपुरल्या भुरग्याक, ल्हान भुरग्याक कोणेंय वायट देख दिली जाल्यार
ताच्या गोमट्याक दांतें बांदून ताका दोरयांत उडयल्यार ओदीक बरें आसलें. आमी कोणाचेर वायट देख दीत, कोणाक वायट उतरांनी पाचारीत आमच्या गोळ्याक दांतें जाय. उपकार मागता हात जोडून कोणाचेरूय वायट उतर उलयनाकात. खूंय कीर आसा तें आमकां खबर ना. कळ्ळें? खूंय आमच्या घरा सरभोंवती आमची जाणट्यांची म्हणणी आहा, उंटीक कान आसाय म्हूण, उंटीक कान आसाय म्हूण. जायते फावटी आमी ताच्यो खबरो उलयतात, शिराप सोडटात. उंटी भायल्यान कान लागलेले असतात. आनी गो तुगेली सासमाय हे भाशेन तुजी वाट उलयताली, तुगे सून हें उलयताली, अशें कोत्ताली तशें कोत्ताली. ती सगलो तो उजो भायर वयता आनी सगळ्या धुंवर दिश्टी पडटा. उज लागलो हा घरांत तो भायर दिश्टी पडटा आनी मागीर घरांत आमगेल्या उज पेटवता. आमगे घर स्वर्ग आहलें इफेन जावंक पावता. कोणाक लागून? जिबेक लागून. जीब सांबाळात आनी तुमच्या जिविताची राखण करात. हें सगळें जिबेक लागून घडटा. तर ह्या वेळार म्हाका एक शेवटाक एक गीत गायता. नाकटें म्हजें तें तुमकां बऱ्याक पडटलें. जीब मोजी जीब तुजी, आडाची न्हय पूण मासाची. जीब मोजी जीब तुजी, रुचीक जेवण चाखपाची. जीब मोजी जीब तुजी, बरी खबर परगोटपाची. जीब मोजी जीब तुजी, बरी खबर परगोटपाची. पूण हेच जिबेक लागून आपलेंच कोत्ताय व्हडपण, आपल्या वसलो दुसरो ना कोण. उठ्ठाय गोरवान बरोवन उलोवन तें फोटींग पोण, पेल्याचें केलें निसांतोण, जावंक सोमेस्ताचें बरेंपण, कोरात जिबेची राखण. प्रेज द लॉर्ड. तोरी जीब सदांच हें उतर उलयतली. तोंडार तुज्या आसोंक जाय, काळजांत तुज्या आसोंक जाय, आनी तेन्ना आमकां हें सर्गीचें राज एक एकल्याक फावो जातलें. आमच्या घरांत हें दिसपटी आमी करुया. हालेलुया. सगळीं उबीं रावन आमचे दोळे बंद करुया. आयज देवाच्या उतराचेर आमी जायतो नियाळ केला. एक जेवण कशें आयज आमी जेवल्यांत. आनी जेवण जेवचे आदीं आमी एक सोय, आमचे हात धुवंक, आमचें आंग नितळ करून आमी जेवणाक तयार जाता. आयज आमचे हातूच न्हय, आमची आखीच कूड, आमचें काळीज, आमचें मन, आमचो ओतमो, आमचें ओतोसकोण आमी धुवंक ह्या देवाच्या उतराचो साबाव हांवें म्हाकाच लायला. ह्या वेळार तुज्या जिविताचेर नदर मार. तुजे दोळे बंद कर आनी तुज्या ओतमीक दोळ्यांनी तुज्या जिवितांत खंय खंय आनीक साबाव हो लावपाचो गरज आसा. खंय खंय तुजो चिकोल वचोंक ना, कसलें मेळेपण पोजडपणान हांव जियेतां, खोटेपणान जियेतां, कसल्या तरेचे अपमान हांव भोगतां, कितल्या जाणांचो राग धरून हांव आसां, कितलें म्हाका गोर वेयलेलें आसा. आनी असले गोरविश्टांक ह्या दायजांत वांटोना. कितले फावटी हांवें सोरो सिगरेट पिवोन म्हज्या जिविताची वाट लायल्या, दुसऱ्यांक त्रास केल्यात, दुसऱ्यांचें जिवीत पाड करूंक हांवें नाका जाल्ल्यो खबरो उलयल्यात. हे म्हजे जिबेन हांवें कितल्या जाणांक उजो लायला, कितल्या जाणांची घरां पाड केल्यात, कितल्या जाणांच्या जिवितांत हांवें निसांतोण करून सोडलां.